नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. आमदार विष्णू वाघाड रेवड्या जाल्ल्या हल्ल्यात एकल्याकय अटक ना. 70 जाणां आड गुन्यांव नोंद. विष्णू सीसीयूत म्हणटा किरण कांदोळकाराचे कारस्थान. किरण म्हणटा संबंधच ना. विष्णूचेर हल्ल्याचो राजकीय पक्ष संघटनांनी केलो निषेध. कायदो सुव्यवस्था काबार. गुंडगिरी वाडल्या म्हण मुख्यमंत्र्यांचेर टिका. विष्णूचे कार्यकर्त्यांची हायवे आडावपाची शिटकावणी. मडगांव बॉम्बस्फोट केशीचो 31 डिसेंबराक निकाल. नरकासूर स्पर्धेत केल्ल्या स्फोटाचो 4 वर्सां उपरांत निकाल. 11 आरोपीक दोशी थारावचे एनआयएची मागणी. श्रीराम सेनेक गोंयांत येवंक बंदी घालची. प्रदेश युवा काँग्रेसीची मागणी. युवा काँग्रेसीचे कार्यकर्ते पावले पर्वरी सचिवालयांत. मुखेल सचिवाक निवेदन. आणि केप्यां खेळां संकुलांत शेनवार आयतारा जाता अखिल भारतीय बुद्धीबळ सर्त. केपेची बुद्धीबळ संघटना घेता सर्त. खबरो विस्तारान. आमदार विष्णू वाघाचेर रेवडे जाल्ल्या हल्ल्यांत आजून एकल्याकय अटक केल्ली ना. कीर्तन महोत्सवाक वचून येतना विष्णूचेर बुरखो घाल्ल्या 70 जाणांनी वाटेर आडावन हल्लो केलो. ताची गाडी फोडली. विष्णू म्हणटा मार बडय करपी थियेचो आमदार किरण कांदोळकाराचो मनीस. म्हापशां पुलिसांनी 10 वळखीचे आनी 60 अनवळखी लोकां आड गुन्यांव नोंद केला. मात एकल्याकय अटक केल्ली ना. विष्णू सध्या मेडिकलांत सीसीयूत आसा. किरण म्हणटा हे विष्णूचेच कारस्थान. गोंयान घडये पयलेच फावट अशा तरेची गजाल घडल्या. भाजपाचो आमदार विष्णू वाघाचेर 70 जाणांच्या जमावान बिरेस्तारा राती रेवड्या हल्लो केलो. गाडी फोडली. विष्णूक मार घालो. ताका बुरश्यो गाळी घाल्यो. ह्या सगळ्या फाटल्यान भाजपाचो थियेचो आमदार किरण कांदोळकाराचो हात आसा असो विष्णूचो आरोप. विष्णू सध्या जीएमसीन सीसीयून एडमीट आसा. फुडें रेवोडा चर्ची कडेन पळयत जाल्यार 60-70 जाणांचो जमाव उबो आसा. काय मास्क म्हणजे ते हे थंडेच्यो ह्यो काणटोपी न्ही मेळटात ह्यो तोंड धांपपी तसल्यो भोवतेकांनी घातल्या. कांय जाणांचे फेसीस बेश्टे आशिल्ले. कांय जाणां कडेन ते टॉमी आनी लिवर आसली. कांय जाणां कडेन लाकडी दांडके आनी आसले. आरशे सकयल काडले आनी ताका जाल्यार बाबा कितें जालां, कित्याक हाडिल्या गाडी. पयलीं भायर सर गाडयेंतल्यान म्हणपाक गाडयांचो शेवर करपाक स्टार्ट केलो. पयलीं तूं पयलीं गाडयेंतलो भायर सरची तोच मारता तुका. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं येयलोच कसो, कोणाचें परमिशन घेवन येयलो. अरे म्हणलें कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी रे म्हणलें, कोणाचें परमिशन जाय हांगा येवपाक. ना तूं खंयच्या पक्षाचो रे, दुसरे पक्ष करता तेका तूं कित्याक आयलो, कसोच येयलो, अशें म्हाका विचारपाक लागलें. हांवें सांगलें बाबा न्हू हांव म्हणलें खंयच्याच पॉलिटिकल सभेक वचूना. हांव गेलो तो कीर्तन महोत्सवाक गेलो. विष्णूचो ड्रायव्हर प्रुडंटा कडेन उलयलो. जवळ जवळ 70 लोक आसले. मागीर हेजे नांवान बीन हेजे विरोध उलयलो. तूं हेजो मनीस आनी तूं हांगा कसो पावलो काय म्हणून. बीजेपीचो मनीस आसा तूं हांगा कसो पावलो. हय तेजे आयकना, पर्रीकाराचें आयकना अशें हें केलें तेंच्यांनी. रिजायन जा. किरण कांदोळकार म्हणटा हो ताचे विरोधकांचो कट. विष्णूची दिशाभूल केल्या म्हूण तो ताचें नांव घेता. हल्लो करपी ताचे मनीस न्ही. अरे बाबा जेन्ना तुका थंय आफोन व्हरता आनी तुजेर हल्लो करतात तेजेच मनीस सिंपती घेवपाक किंवा आपले पार्टीन ओडून हाडपाक तेन्ना सेक्युरिटी पार्ट खंयचो. हे सगळे पूर्व नियोजीत आहा. तेका थंय आफोवपाचो तो येयनासलो. तेणें स्वता सांगला आपूण येयना म्हणून सांगलेले. ताचो टीव्ही स्टेटमेंट पयला हांवें. आपूण येयना आपल्या घरच्यांनी आपल्याक फोर्सान धाडलो. सकाळसून तो 2 कार्यक्रमांक वचोंक ना. बऱ्या प्रामुख्यान मेडिकलान कार्यक्रम आसलो. जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लेलें तितून उगड जातलें. म्हाजी मागणी तीच आहा की हातून खऱ्यांनीच खरं इन्व्हेस्टिगेशन करचें. नांवां दिवपाक जाय म्हणून कोणाचें दिवंक शकता. आमच्या विरोधकांचो हो पूर्ण कट कारस्थान आहा इतलें म्हाका सांगपाचें आहा. हेजेर हे गजालीची न्यायालयीन चवकशी जावंक जाय. ह्या सरकाराचेर मातय विश्वास ना अशें विष्णूच्या घरचे आनी लागींच्यांनी मागला. बीजेपीक सांग सगळ्या लोकांकूय मारून उडय म्हणून आनी एकटे तुमी राज करा आमचो. राव गो कितें राव गाणी
वयता थंय थंय बीजेपीची गुंडागर्दी वयता थंय थंय म्हणजे आमी कोण रे हेंचे पार्टी बिर्टी फोंडान घालना हेंची बीजेपी पार्टी आनी खंयची पार्टी विष्णू वाघान व्हडलें आंदोलन करून हाडली मरे बीजेपी हेंच खावपाक मार खावपाक आनी लोकांनी गाडी हें फोडपाक आमदार मरे आमदार जर भोंवपाक शकना हें जाल्यार बिहार मरे हांगासर तुमच्या बीजेपीन हें बिहार जालें मरे बिहारान कशें जातालें लोकांक भोंवपाक शकना लोक हें करपाक शकना लोकांचे हें काडून घेता तशें जालें मरे सत्ता कित्याक जाय ना हो सत्तेचो व्हडलो महामेरू मरे बीजेपी हेच्या फाटल्यान बीजेपी हेच्या आदेशार चलता मरे हो तो धोंड न्हय सतीश धोंड आतां सांगचें ताणें बीजेपीक आदेश कशे इतके मोल मोलन हें करपाक बारीक मनशांक मारून घेवपाक हाडले आमी सत्ता भोगारे तुम्ही खाया तुम्ही लुटा गोंय लुटून सोडा तुम्ही लोकांक अशें अशें भीक फेका बायलांक 1000 फेका लाडली लक्ष्मी फेका अशें करून फेका तुम्ही चल पुराणे जीव घालना जाल्यार कितें करतले आसले रे हांव विष्णू वाघान म्हापशा पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या ताणें कांय आरोपींची नांवांय दिल्यात पुलिसांनी 10 वळखीचे आनी 60 अनवळखी लोकांआड गुन्यांव रेजिस्टर केला मात राती उसरा मेरेन अटक कोणाकूच केल्ली ना ब्युरो वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर विष्णूचेर हल्लो करपा फाटल्यान कोणीय आसूं ताच्या आड कारवाय जावंकूच जाय अशी मागणी विष्णूचे कार्यकर्ते आनी राजकी पक्षांनी केल्या किरण कांदोळकाराक अटक केली ना जाल्यार आगशी हायवे आडावपाची शिटकावणी विष्णूच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या कायदो सुवेवस्था काबार जाल्या म्हण काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन घडणुकेचो निषेध केलो राष्ट्रवादीन गृहमंत्री पर्रीकार आनी आमदार कांदोळकाराचोय राजीनामो मागला आम आदमी पार्टीने हल्ल्याचो निषेध केला किरण कानोळकर मनोहर पर्रीकर आम्ही ताका सांगता की जरी तर हाचेर तो एक्शन घेयना आमी जीएमसी कडेनसून आगशी पूल आर पावशेर रोड आनी पूलय बंद करतले हे ताका ओन्ली थिंग आमकां कळपाक जाय गव्हर्मेंट अल्टिमेटम दिना आमी की आमकां कळपाक जाय की गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता पळय त्यान एका वाक्यान सांगता इफ समवन नोज हू इज द guilty because there are also speculation that NCP is involved in it because they did not want a BJP MLA to come to it. So I don't go into that controversy of who is responsible. Tell me who is responsible, I'll take action. तुझेर समजा कोणें वाल्यान धापट मारलें म्हणून तूं तायेर धापट मारलें दोगांचेर केशी येतली तेन्ना हायवे ब्लॉक जावपाक मेळचें ना कोणें आसूं हायवे आमी ब्लॉक करपाक दिना हायवे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा हायवेज कॅनॉट बी ब्लॉक ते भुरगे आमकां दिश्टी पडले पण भुरगे सारके बरे टफ आसले कान टोपी बी घालून आनी कळटाले हे सारके आकाज आयले सो हांव आय कॅरी अ लायसन्स रिवॉल्वर थंय सकयल पिस्तॉल आसलें हांवें काडून तें वयर दवरलें हांवें एक्सपेक्ट केल्लें की आमचे फाटीचेर अटॅक करतले सो हांव जो आर्म धरून रावलो कोणें कांय घालना आनी आमी फुडें गेले आनी मागीर आमी रस्तोय मातशे घुसपले म्हणून आमी पावले तेन्ना हांव निलकंठाक फोन ट्राय करतालो की म्हाका दिसता हे विष्णूक रावले हांव म्हणून निलकंठाचो फोन ऑफ आहलो कित्याक तो भाशण दितालो तेन्ना विष्णूक फोन मारलो विष्णून काडूं ना बाय द टायम हांव पणजे पावलो ते म्हणजे म्हाका निलकंठाचो फोन आयलो की ताका ऑलरेडी मारलो ती गाडी बिडी फोडली म्हणून कोणी आसूं मागीर तो किरण कानोळकर जाल्यार कोणी आसूं इन्क्वायरी म्हणटा ती जावपाक जाय आनी चवकशेचेर जावपाक जाय कोणी आसूं कोणाचे कार्यकर्ते कितें आहा पळय तें कळटलें न्हू हे सांगूंक सोदता की ही जी गुंडागिरी दादागिरी जो लोकल आमदार जो आहा किरण कांदोळकर आमदार निवडून येवच्या पयलीं पासून आहा आनी आजुनूय ती चालू आहा हे कितें आनी ह्या खातीर मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपणे होम मिनिस्ट्री सोडपाची गरज आहा इट इज आवर चार्ज that this is a cold-blooded conspiracy of the entire government. हांव मुख्यमंत्र्याचो राजिनामो मागना आनी तांचे कॉन्शियन्स पळोवपाचें आनी डिसिजन घेवपाचें गोंयकारांचेर परत इलेक्शन हाडनाका तुमी मिड टर्म पोल एसेंब्लीचो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाकय तुमी कांय अधिकार दिनाका तुमचेर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करचो म्हणून मनोहर पर्रीकारान खंय तरी हेची नैतीक जबाबदारी धरून आपल्याक एक वेळ मेळना आसत कदाचित मुख्यमंत्र्या कडेन भरपूर मोठ्या प्रमाणान खाती दवरलेली आसात जाल्यार तेका दिवचे किंवा आमी ताका सल्लो दिता सुदीन ढवळीकाराक दिवचे सुदीन ढवळीकार तेच्याकून बरे भाशेन बऱ्या रितीन ताका ते चलोवन दाखयतलो जस्टीस डिलेड जस्टीस डिनाय जाल्यार स्टार्टेड फ्रॉम युअर ओन हाऊस तेकाय सांगलेलें तूं गोंय राखूं शकपाना म्हण हांवें ताका सांगलेलें गोंय राखूं शकपाना तूं पणजी म्युनिसिपालिटी सारको म्हण एक्शन शूड बी टेकन
totally in toto. All those people should be arrested, should remain and should be seen that it remain inside like how Tejpal is. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.